सो आज 6th वर्सार आसात आमी डिसायड केला म्हणजे आणि लास्ट सेशन कोण तुम्ही पुरा जणांनी अटेंड करून अशें पुरो मुरलीधर प्रभून घेतिल्लें तांणी डिस्कस केलेलें की एक अधिकारीच म्हणून ते कॉन्सेप्ट डिस्कस केलेलें तांणी की उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी आणि कनिष्ठ अधिकारी म्हणून तांतू स्पेशली उत्तम अधिकारीचे तांतू सांगिल्लें तांणी की तांणी कशी शुद्ध भक्त आसता ती आणि शुद्ध भक्तांनी अशें सांगल्या म्हणजे ते तांणी केदने देवाल विशय तुष्यंती ते रमंतीचे तांणी केदने देवाल विशयान तूं म्हळ्यार एब्झॉर्ब्ड आसतात केदने तांगेल्या मनात विंगड खंयच्यो विशय ना देवाल सेवा देवाल भक्ती देवाल प्रिती त्यांच विशय आसता आणि आयची श्लोकान तूं असल भक्ता ओट्टू आमी कशे एक नमुने आमगेले भावन दवरका म्हणून आमी पळयत. सो बेसिकली आयची सेशन आमी ते 6th वर्स पळोवया सुरे मागीर ताजे कनेक्टेड भगवद्गीताचे एक श्लोक आसा ते आमी पळोवया. मागीर 3rd पॉइंट आमी ताजे कनेक्टेड भागवतमाचे एक श्लोक आसा ते आमी पळोवया ब्रीफली. मागीर चैतन्य चरितामृताचे एक श्लोक आसा विच इज रेलेवेंट टू आवर डिस्कशन टुडे ते एक पळोवया. मागीर नरसिंह पुराणांतू एक श्लोक आसा ते वी विल डिस्कस. मागीर लास्ट 3 or 4 पॉइंट्स विच विल डिस्कस इज की कशी देवाल भक्तीचे परफेक्शन म्हळ्यार तांणी देवाल भक्ती खातीर प्लॅन करता ते विंगड कसं ना तांगेल्या मनात लायफान तूं शुद्ध भक्ताले आणि शुद्ध भक्त और शुद्ध वैष्णव कोण आसता ती तांकां आमगेल्या भौतीक दृश्टीन पळोवचें नज आणि लास्टली आमी कंक्लूड करूया. सो दीज आर द 7 पॉइंट्स विच वी विल गो थ्रू टुडे. सो प्रार्थना करून आयज सेशन स्टार्ट करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. सो आयची श्लोक आसा तुम्ही ऑलरेडी कोण रिसाइट केला तांकां तर गोत्तच अशी जाल्यार कोण रिसाइट करनी अशें पूण सूर्यपंता पळयता ती तुम्ही तुमगेले इतलें हें स्क्रीनार पळोवन तुम्ही वाजयता अनम्यूट करता म्हणून हांव स्लोली वाजयता. दृष्टै स्वभाव जनतैर वपुसश्च दोषैर न प्राकृतत्वम् इह भक्त जनस्य पश्ये गंगा भसाम न खलु बुद्बुदफेन पंखैर भ्रमद्रवत्वम अपगच्छति नीरधर्मै सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार हाचे अनुवाद म्हळ्यार अशें आसा की दृष्टै स्वभाव जनयतैर म्हळ्यार नॉर्मल विजनान म्हळ्यार आमगेले इंग्लिशान सांगचेलें मटिरियलायज और भौतीक दृश्टीन आमी कशी नॉर्मली जेन्ना कशी पळयता ती न्हय त्या लेखारी आमी शुद्ध भक्तांक उत्तम अधिकारीक पळोवचें नज म्हणून रूप गोस्वामीन ह्या श्लोका सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार तांणी हें सांगता ती भक्त जनस्य पश्येत तशी पळोवचें नज म्हणून कसले की गंगेन तूं गंगा भसाम न खलू गंगाच उदकस उद आसा तांतू एक पंत फेण येच्या पुरके एक पंत माती दिसच्या पुरो जाल्यार ताजे न गंगेक ताजी पवित्रता गंगेचे कांय उणेपण न्हय तांतू आमकां पळोवचें आमगेले दृश्टीन पळयतना एक गंगेन दिसच्या पुरो की फेण आयलो और कसं एक चिक्कोल आसा जाल्यार ताजे न गंगेची पवित्रता वयरी एक किंचित रुपार वय ताजेन कसने ताजेर कसने फरक पडना म्हणजे ताजेर कसने एक उणेपण जायना तांतू. सो त्या प्रकार ह्या श्लोकांत आमी पळयत की कशी गंगा खंयचे स्थितीर तांतू पोल्युटेड जायना तांतू चिक्कोल आमगेले दोळ्या दृश्टीन आसचे पुरो जाल्यार ताका कांय जायना म्हूण सांगीत. तशींची त्या प्रकारारी शुद्ध भक्तांतू आमकां कसने दिसचे पुरो उणेपण जाल्यार तांगेले कसने तांगेले चरित्रांत और तांगेली भक्ती वयरी ताजेन कसने एक ताजेर परिणाम ना म्हणून आमी समजून घेवं म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार आमी एक संक्षिप्त रुपार पळोवंक जाल्यार some things which we have to keep in mind कसं की आमी भक्तीन केन्ना प्रोग्रेस करतली आमकां मस्त सकट ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटली भक्तान ओटू मेळचेक विंगड रुपार विंगड जाग्यार दुखून मेळचे भक्तांक मेळचे पुरो कसं की आमी भक्ती इंट्रस्ट येता सत्संग आमी केन्ना येता ती
आनी आमगेले मनांत इच्छा आसता की आमी भक्तीन मुखार वचूं का, विंगड विंगड भक्तां मेळका, तर विंगड विंगड भक्तां आमकां मेळटा न्ही, देव चलोवचून दिता तें आमकां अशें जेन्ना संकल्प म्हणटात पळय संदर्भान तूं आमकां मेळचें मेळटा देवाल ताका आमगेलें कसं कनेक्शन जाता न्हू मस्त कडेन भक्तांक दर्शन जावचें आमकां चान्स मेळटलें तेन्ना वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल हें एक श्लोकाच मना दवरयता की आमी आमगेल भव्य भौतीक दृश्टी मटिरियलायजान आमी जज करचे वचचे नज कशें जालें की बॉडीली डिफेक्ट्स आमकां सुरे दिसता कशें जालें की आमगेले फूड दोकून तो एक स्वभाव आसता न्हू आमी जज करचें कोणी कोणी दिगा आसतली कोणी गुड्डे आसतली ती कोणी गोरे आसता पळोवचे का कोणी काळे आसचे पळोवचे का कोणी विंगड स्टेटा दोकून आसता ती कोणी अमेरिकन आसता ती कोणी रशियन आसता ती और विंगड विंगड कॅरेक्टरिस्टिक्स आसचे पुरो आमकां तें दिसून येता कोणाले उलोवच स्टायल कशी आसता प्रोनाउन्सिएशन स्टायल विंगड आसता चमकूच स्टायल विंगड आसता त्या पळयल चिता आमगेल मन तूं आमगेल प्रिवियस एक्सपिरियन्सा दोकून आमी कसन की एक इम्प्रेशन क्रिएट करतात हा अशेंच म्हळ्यार अमेरिकन म्हळ्यार अशी दिसता आणि उलोवचें अशी दिसता कसन की आमी एक जजमेंट करचें सुरू करतात आमगेल्या मनांत हे वर्स ताजे अगेन्स्ट आमकां वॉर्न करता की जजमेंट करूं नाका ती म्हणून सो इन द नेक्स्ट फ्यू मिनिट्स आमी ह्याची थॉट प्रोसेस वेरी डेव्हलप करूया कशें जालें की आतां आमगेलें प्रॅक्टिकली आमगेल्या लायफान तुमी पुरा जनान एक्सपिरियन्स करून अशें पुरो स्कुलान तूं फॅमिलीन तूं इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल्स अशें पुरो और तुमी राबतात खंय त्या एरियान तूं तुमी फर्स्ट टायम कोणाक मेळना अशें पुरो आय एम श्योर तुमगेल्या मनांत एक एग्जाम्पल येवचें पुरो की तुमी तांकां सुरेपंत पळयताना इट कुड बी अ पर्सन इट कुड बी अ फॅमिली तुमी पळयताना तुमकां दिसलें की ना ना कशें की समना हांगेले कशें की म्हळ्यार एक यू आर नॉट कम्फर्टेबल कशें की समना कशें अशें पुरांनी हांगेले उलोवच की नाका कशें की एक मन आयलें जाल्यार ओवर अ पिरियड तुमगेले स्कूल आसो फॅमिली आसो तुमकां तांगेले कशी गुर्त जालो तांगेले वयर संपर्क जालो तुमगेलो आनी हगूर हगूर तुमगेलें अंडरस्टँडींग डेव्हलप जालें मागीर तुमकां कळटा की अरे हांणी कितलें चांग जल्ली जावन आमी सुरेपंत पळयताना आमगेलें मन पुरो अशें आशिल्लें की तांणी तशें अशें पुरो हांगेलें अशें अशें पुरो हांगेलें चरित्र अशें अशें पुरो तांगेलें ड्रेसींग स्टायल पळयल्यार म्हाका दिसता हांगेलें कॅरेक्टर अशें अशें पुरो जाल्यार आमी संपर्क येवन तरी केन्ना आमकां स्वल्प काळान कळटा की नो दिस पर्सन इज अ रियली नायस पर्सन भारी चांग मनुष्य रियली हांगेलें म्हगेलें मन तूं हांव 5 वर्स फूड पळयलें नाका तेन्ना कसं एक मन येयन म्हगेलें मात तशें न्हय तें म्हणून सो वी नो की आमी जजमेंट करूं वतना वी कॅन बी गो व्हेरी रॉंग सो इन एनी वेज शुद्ध भक्त म्हूण न्हय कोणाले प्रती आमी जजमेंट करचें इट मे गो इन अ रॉंग डायरेक्शन तो जे जजमेंट करची न्हय ते लास्ट कंक्लूड करताना आमी ताजे विशय वय कसं न्हय आमी प्रॅक्टिकली लायफान कशें करूं येता त्या मागीर आमी पळोवया सो बिकॉज एवरी वन इफ यू हॅव अटेंडेड द सायन्स ऑफ सेल्फ रियलायझेशन कोर्स ऑल्सो आमकां तसं की पुरा जनाल एक सिच्युएशन आस लायफान टू विच फॅमिली वी आर बॉर्न इन टू हाऊ मच मनी वी हॅव वॉट एज्युकेशन वी हॅव समवेअर देर इज अ कर्मिक कनेक्शन आसता म्हळ्यार कशें की फुडली कर्मा निमित्त वी आर बॉर्न इन टू अ सर्टन फॅमिली आमकां एक सर्टन एक प्रकाराची आमी दिसता ती और एक प्रकार आमी उलयता ती सो दोज आर देर बट वी शुड नॉट बी एबल टू जज आमगेलें मनोस्थिती केन्नाय केन्नाय कोणाक पळयताना जजमेंटल जावची न्हय की हो तागेलें कर्म अशें अशें पुरो ताका तागेलें उठ तशें जाल्लें और तांगेली फॅमिली तशी आशिल्ली तांणी ताका तांगेली चेडूं अशी आसा ती नो प्लीज डू नॉट जज वी हॅव टू ट्राय आमगेलें ह्युमन नेचर आय मीन आय एम टेलिंग यू दीस बट आय एम स्पीकिंग टू माय सेल्फ ऑल्सो वी शूड नॉट ट्राय टू जज मात आमी कसन करका की आमी असले सिच्युएशन आमगेल धर्म कसं न्हय देवान सांगचें आसा आमगेल धर्म म्हळ्यार आमी विंगड जनाक कशी हेल्प करूं येता करेक्ट सो ताजे लेकार आमी थिंक करता वय विंगड वय जना वयरी जजमेंट करूं वचचें नज म्हूण दॅट इज ऑल्सो वन थिंग वी कॅन लर्न कसं जालें की कोणाले जज आतां चायल्डान एक सान चायल्डाक कसं न्हय जाल्लें पडलें आनी लागलें चेडवाक तेन्ना हांव सुद्दां सांगता वे तागेले चेडवाल कर्मा निमित्त असो भोगो म्हूण ना हांवच तशें लेखना हांवच लेखता त्या चेडा हांव कशी हेल्प करचें ती रडता आसा कसं ते मुलाम लावका की कसं पिवोवका की कसं खावोवका की चेडवाल कशी दूख येवन करचें तशींच आमगेली भावना इन जनरल आमी एस्पायर करका की आमी कोणाले ओट्टू आसतना आमी अशी पळोवका की आमी जजमेंटल जावचें नज आमगेल तर्फेन कसं आमकां हेल्प करूं जाता की दॅट हॅज टू बी आवर मायंडसेट when we go into the world म्हणटात पळय केन्ना आमी जनाल ओट्टू आमगेली फॅमिली ओट्टू सोसायटी डिलिंग्स करता ती त्या मायंडसेटार गेल्यार हगूर हगूर आमी ते आमगे लायफान तूं स्लोली इट बिकम्स अ हॅबीट तशें पळयता आनी ते जजमेंटल जावचें प्रवृत्ती एका पंता वचचेच ना थोडे थोडे उणी जावचे पुरो ओवर अ पिरियड सो तें एक पळोव येता एक पंकज आंग्री प्रभू म्हण एक व्हड भक्त आशिल्लीची
तांणी सांगिल्लें एक पंथा की भारी तांणी तांगेली इतलें आसता आशिल्लें, तांणी जजमेंटल जायना तशिल्लीं. ताका एक भक्तान तांकां निमगेल के तुमकां कोणाले विंगड जेन्ना लायफान तुका कसं जगता आसा त्या पुरो इंट्रस्ट ना हांवें. ताका तांणी नम्र भावनेन सांगलें की मेगेले तितले इंटेलिजन्स ना, बुद्धी ना की हांव विंगड जेन्ना सिच्युएशन जज करूं येता म्हूण. ताका हांव तें करना म्हूण. म्हळ्यार ऑफकोर्स तांणी भारी स्कॉलरली आशिल्लीं ती. इनफॅक्ट तांणी उत्तम अधिकारी म्हूण तशी टायप जे भक्त आशिल्लीं तांणी. जाल्यार तांणी कितले चांग रुपार सांगलें पळय, हंबली वे की मेगेले तितले इंटेलिजन्स ना की हांव विंगड जेन्ना हांवें जजमेंटल जावं येता म्हूण. हांव ताका तें करूंक वचना म्हूण. सो इन अ हंबल वे तांणी आमकां एक लेसन शिकयलें की वी शूड नॉट जज पीपल म्हूण. सो काल आमी उत्तम अधिकारी विशीं मुरलीधर प्रभून आमकां सांगिल्लें आसा. सो आमी त्या डेफिनेशनार पळोवं येता की वी शूड नॉट ट्राय एंड जज. आतां नेक्स्ट आमी भगवत गीतेचे एक श्लोक पळोवया. अगेन यू कॅन ट्राय एंड रीड इट. हांव हागूर रीड करता. अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो हि सह. हे 9वा अध्यायान येता कृष्णान अर्जुना सांगचें की एक पंथा दिश्या पुरो अपि चेत सुदुराचारो म्हळ्यार एक भक्त कसं कोर नाचिल म्हळ्यार कोरून नज पळय तसल कसं कोरचें तशी करतसी आमकां दिसच्या पुरो कसं कोरून नज त्या करतचे. मात कोण भजते माम अनन्य भाग म्हळ्यार कोण मेगेलें अनन्य भाग म्हळ्यार मेगेलें प्रितीपूर्वक भारी खंय विंगड हेकड तेकड मन लायनाशी मेगेल विशय चिंतन करता, मेगेल भक्ती करता, ताण खंय चुकून पडल्यार वय अपि चेत सुदुराचारो पक्कने खंय चुकून पडल्यार वय आमी मना दवरका की कोण अशी भक्ती करता आसा तो ऑर्डिनरी ह्युमन बीइंग न्ही, साधारण मनुष्य न्ही. कसं जालें की आमकां गोत्त आसा की देवाल भक्ती करचें म्हळ्यार दुर्लभ आसा. त्यामुळे कलियुगांत तूं देवाल विशय इंट्रस्ट येवचें, देवाल विशय सिरियसली कसं कितें भक्ती विशय कसं म्हूण तें फायंड आउट करचें, तातूंत मुखार सून वचचें. मुखार सून वता आनी आमगेले फुडेंचे पुरो पास्ट हॅबिट्स आनी इमिजिएटली वचचें ना न्हू की आमी एक माळ जप केलें और 16 राउंड चॅन्टिंग सुरू केलें ओवरनायट आमी सेंटली पीपल जालीं ती तशें जायना. आमगेले पास्ट हॅबिट्स आसता. देर विल बी सम डिफॉल्ट्स इन अस एंड देर विल बी यू विल ऑल्सो सी अदर पीपल. यू मे सी अ पर्सन हाव 16 राउंड्स करता गे एक वर्स चुकून ताका पळयलें ना अरे तशें दिसना तागेले सगळे फॉल्ट्स दिसता आसा म्हाका. नो, देवान कसं सांगचें आसा की दोज हू हॅव मेड अ सिरियस कमिटमेंट की तांकां आध्यात्मिक जिवना मुखार वचूं दे आर व्हेरी स्पेशल पीपल. दे आर व्हेरी व्हेरी स्पेशल पीपल. कोण भक्तींत इंट्रस्ट घेता ती, कोण तांगेले मनांत एक प्रकार कन्विक्शन आसा, श्रद्धा आसा की भक्तींत मुखार सून वचूं मेगेल खातीर, मेगेल परिवारा खातीर या मेगेल समाजा खातीर हो चांग विशय आनी तूं मुखार सून वचूं तो निश्चय कोण करून मुखार सून तागेलें जीवन तशी सुदारसूचे प्रयत्न करता आसा तांगेल खातीर आमी जजमेंटल जावचे न्हय म्हूण देव सांगता आसा. अपि चेत सुदराचारो अशी कसं आसल्यार वी शूड इग्नोर देव सांगता आसा. त्यांचे आमी एक श्लोक भागवतान थंय पळोवं येता. हें सूत गोस्वामीन पुरा ब्राह्मण जेन्ना कोण तें भागवतम सांगता आशिल्ली तांकां सांगचें आसा. शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचिः स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थ निषेवनात्. हाजी मिनिंग कसं नाही. शुश्रूषो श्रद्धानस्य म्हळ्यार कोण देवाल कथा, देवाल नामस्मरण ऐकता आणि कशें ऐकता श्रद्धानस्य म्हळ्यार कसं की एक मन दिवन ऐकता आसा की इंट्रस्ट आसा म्हाका ऐकूका देवाल विशय भक्ती जावका म्हाका देवाल भक्त कोण आसा तांगेले सेव करका असल चांग जेन्ना म्हाका संग जावका म्हणून असल कोणाल विशय आसा. आनी कसं न्ही वासुदेव कथा रुची म्हळ्यार ही कोणाक देवाल विशय ऐकूचेक टेस्ट आसा, रुची म्हळ्यार ते लायक जाता ऐकूचेक. असल जन कसं न्ही स्यान महत सेवया विप्राः पुण्यतीर्थ निषेवनात्. असल जनाले आमकां सेव केल्यार कोणाक देवा वयरी श्रद्धा आसा आनी कोणाल देवाल कथा ऐकूचे तांकां मस्त रुची आसा तांगेल आमी सर्वीस केल्यार कसं जाता आमकांय त्या देवाल विशय ऐकूचे रुची डेव्हलप जाता आमगेले भितर. कसं जालें की भौतीक जगतान तूं मस्त सकट विंगड विंगड मना येवचें पुरो आमगेलें एक लायफ आसा मस्त सकट इंट्रस्ट आसा ती. सो तो पुरा कॉम्पिटिशनान तूं देवाल विशय रुची डेव्हलप करची म्हळ्यार साधारण विशय न्ही. ते कशी करूं येता ह्या भागवतमान सांगिल्लें सूत गोस्वामीन
की असल जन कोण श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुची कोण ऐकता ती तसल जनाले महत् सेवया विप्राहा तसल जनाल सेव केल्यारी पुण्यतीर्थ निशिवनात आमकांय ते सौभाग्य मेळटलें की आमकांय देवाल विशय ऐकूची रुची मेळटली म्हणून ताका एगेन वी शूड नॉट जज अशी कोणाल देवाल विशय कथांत रुची आसा त्या पॉइंट आमी पळलो न्हू तांगेल सेव केल्यारी आमकां ताची बेनिफिट मेळटा म्हणून आमी मनावर येता. नेक्स्ट पॉइंट आमी नरसिंह चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें. चैतन्य महाप्रभून जगन्नाथपुरीन तो आता तुम्ही ಸ್ವಲ್ಪ जन जगन्नाथ अष्टकनी सिंग करता आसा ती. सो चैतन्य महाप्रभून अस पळय रथयात्रा भायर येताना देवाल्या पुरीन तू ताणे देवाल येद्रा कीर्तन करचें आशिल्लें भारी भावनेन भारी चांग रुपार ते देवाल येद्रा कीर्तन करचें आशिल्लें आनी तेन्ना देवान तांकां दर्शन दिलेलें तेन्ना तांणी ಸ್ವಲ್ಪ सांगचें आसा तातूंत हे श्लोक एक चैतन्य महाप्रभू तुम्ही फोटो पळयत कशी तांणी जगन्नाथ तीर्थयात्रा जगन्नाथाला येद्राक ते नामस्मरण करून हरिनाम कीर्तन करून नृत्य करता आशिल्लीं ती तेन्ना तांणी हे सांगिल्लें श्लोक की नाहम विप्रो न चर नरपतिः नापि वैश्यो न शूद्रः नाहम वर्णी न च गृहपतिर् नो वनस्तो यतिर्वा किंतु प्रोद्यान निखिल परमानंद पूर्णम रथाब्देर गोपी भरतुर पदकमलयोर दास दासानुदास म्हणून चैतन्य महाप्रभून आमकां वाट दाखोवन दिलेलो आसा की कशी भावना सुका म्हणून तो चैतन्य महाप्रभू कृष्णूची भक्ता रुपार आयिल्लो आसा आमकां दाखोवचें की भक्ती कशी करची म्हणून आनी तांगेल भावना कशी आशिल्ली की हांव विप्र न्हय हांव कसने राय न्हय हांव कसने शूद्र न्हय हांव वैश्य न्हय हांव कसने फॅमिली मॅन न्हय वर्णी न्हय वनस्तो न्हय आनी पुरा हांव न्हय म्हणून हांव कसने म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू आमगे निज स्वरूप कसं नाही म्हणून आमकां दाखोवन दिता ती गोपी परतूर पदकमलयोर दास दासानुदास म्हळ्यार कोण देवाल सेव करतात ते शुद्ध भक्त तांगेल दासाल दास जाव म्हणून चैतन्य महाप्रभू सांगता ती म्हळ्यार तांणी दाखोवन दिता ती की तें एक स्थान आसा दासाल दासाल दास जावचें तो एक साधारण विषय न्हय तो व्हड विषय आनी आमी खंयचेय मुखार ते शुद्ध भक्ता वयले एगेन इन कनेक्शन विथ दीस वर्स कसचे रुपार जजमेंटल जावचे ना आमी आमगेल स्थान आमी कसं एस्पायर करता नॉर्मली ह्या जगत्यान कसं जाता ती वी वॉन्ट टू बी बॉसाल बॉसाल बॉस राईट भौतिक जगतान तू वेन वी आर वर्किंग वी वॉन्ट टू बी बॉसाल बॉसाल बॉस बट आध्यात्मिक दृष्टीन आमी पळयल्यार वी शूड बी दासाल दासाल दास that should be our aspiration because generally आमगेल कसन कॅरेक्टरिस्टिक्स असता वी आर लिव्हिंग इन अ व्हेरी कॉम्पिटिटिव्ह वर्ल्ड सान दोकोन आमकां शिकयता ती फर्स्ट रँक येवका मुखारसून धांवन वचुका विंगडजना चान्स दिवचे नज खंय मुखार आयल्यार ताका लकोन आमी मुखार वचुका दिस इज लायफ मुखारसून धांवन वचुका ती प्रवृत्ती कसन जाता ते आमी सायड आदवर न्हू भक्ती येतात म्हणून आमी ती प्रवृत्ती आमी कपटा लॉक करून वचलो आतां हांव भक्ता लोटस मागीर हांव आपास जाल्सी तर आपास हांव ते लॉकर दाखोवन काण ती प्रवृत्ती येता ना दॅट प्रवृत्ती वी टेन टू कॅरी इट फॉरवर्ड कसं आमगेल प्रवृत्ती आसा बिकॉज वी आर सो मच आमी कॉम्पिटेटिव्ह वर्ल्डान आसा आमगेल भावन केन्ना तीच आसता बॉसाल बॉसाल बॉस जावचे राईट मात आध्यात्मिक दृश्टीन तेत्ताना वी हॅव टू ट्वीक इट थोडे ते चेंज करून 360 डिग्रीज ते काण टू घुंडोका आनी वी हॅव टू बिकम दासाल दासाल दास बिकॉज कितली तुमी लोवर वतात पळय that much higher your position is deval banant because you are humble and number भायली परिस्थितीन आमकां दिसता पुरो बॉसाल बॉसाल बॉस इज द बिग सिच्युएशन you want to be manager you want to be senior manager you want to be general manager or whatever मुखार सून वचुका but in आध्यात्मिक दृष्टी promotion is when you go down दासाल दासाल दास right that is the most sweetest position in आध्यात्मिक way आध्यात्मिक दृष्टीन of course administrative wise we have to take some role sometime where we have to tell people अशी करका तशी करका but that is for administration purpose maybe because we have to do certain things जाल्यार रियली आमगेल भितर भावन कसं नसुका दासाल दासाल दास that is what Chaitanya Mahaprabhu is telling us नरसिंह पुराणान तू ह्यां चेक येता ह्या एक भारी चंद श्लोक भगवती च हरव अनन्य चेता भृशमलिनोपि विराजते मनुष्य नहि शशि कलुष चभी कदाचित तिमिर पराभवताम उपैति चंद्रा नरसिंह पुराण श्लोक म्हळ्यार कशी चंद्रार एक पंथा तुम्ही पळयल्यार सान ब्लॅक स्पॉट्स असता ती तुमको तशें पुरो
स्वल्प एक ब्लॅक स्पॉट्स असतात ती सायंटिफिकली वे पळयले इवन पुण्यमे दिवस फुल मून असेल तेन्ना तुम्ही समा पळयल्यार पळय सर्टन कसन की एक ब्लॅक स्पॉट्स दिसतले सान जाल्याची चंद्र इतले असं त्या ब्लॅक स्पॉट असेल ते मॅटर करना करेक्ट तशींची आम्ही खंयचे भक्ताले आमगेल भक्ती भौतिक दृष्टीनं आमगेल आयजान पळयताना कसन की आमकां मिस्टेक दिसचे पुरो हो डिवोटील ह्या मिस्टेक आसा जाल्यार कशी चंद्राल्या ब्युटी एफेक्ट जायना तशी कोण शुद्ध भक्त असता आम्ही तांगेल कसं स्मॉल बॉडीली डिफेक्ट पळोवचे नज की हो गुड्डो आसा हो काळो आसा तशी कसं आमगेल मन आवचे नज की हागेर उलोवच स्टाईल समना मात आम्ही ह्या पळोवका की कशी एक चंद्रारी एक स्मॉल स्पॉट्स असल्या मॅटर करना तशी एक शुद्ध भक्त कोण असता ती तांगेल कसं आमगेल भौतिक दृष्टीने आम्ही कशें जजमेंट जावन आमकां दिसचे पुरो दॅट डजंट मॅटर सो हे आम्ही श्लोकाच पळयले ना आता नेक्स्ट आम्ही पळोवया की ह्या पॉइंटार ब्रीफली डिस्कस करूया की परफेक्शन मीन्स ऍक्च्युअली देवाल खातीर परफेक्शन म्हळ्यार केन्ना आमगेर मनांत इंटेन्शन असता की आमी कसं करता ती ते देवाल प्रिती खातीर करता ती म्हूण देव तें पळयता म्हूण पळयता आमी भाईची दृश्टीर पळयल्यार विंगड जज करचे अशें पुरो फॉर एक्झाम्पल प्रभुपाद स्वामी केन्ना हे इस्कॉन मुवमेंट होड जाता आशिल्ली तेन्ना तांणी प्रचार करचे खातीर ऑलमोस्ट इन 10 years तांणी 12 times सगळे ग्लोब ट्रॅव्हल केला म्हणजे हे भूमीचे 12 टाइम तांणी सर्कल केला ऑस्ट्रेलिया आफ्रिका म्हणजे तांगेल प्रचार करचे तांगेल एमर्जन्सी आशिल्लें तांकां गोत आशिल्लें की तांणी 10 years ऑलरेडी तांणी सूर जेत्ताना तांगेल एज 70 आशिल्लें ताका तांकां गोत आशिल्लें की तांणी एमर्जन्सी बेसिसार हे पुरा कंट्रीज वचून जाल तितलो भक्ती प्रचार करता म्हणून तांगेल गुरूल आदेश लेखारी ताका तांणी वत्ता आशिल्लीं ताका तांणी प्लेनार वत्ता आशिल्लीं कारार वत्ता आशिल्लीं स्वल्प जन क्रिटिसायज करता आशिल्लीं की हो कसन साधू बाबा प्लेनार वत्ता हो कसन साधू बाबा होडकारार बैसून वत्ता म्हळ्यार तांकां प्लेनार वचचें कारार वचचें तांगेल बिलकुल इच्छा नाशिल्ली तशी कांय न्ही की तांकां तें जावका म्हणून जाल्यार तांगेल गुरूल आदेश आशिल्लो की पाश्चात्य देशा वचून इंग्लीश लँग्वेजान तूं प्रचार करका आनी बुक्सय डिस्ट्रीब्यूट करता म्हणून इंग्लीश लँग्वेजान आज ते आमी उपदेशामृत वाजूचे भाग्य समगेलें कसले की तांगेले आनी तांगेल शिष्यान उपदेशामृत बुक इंग्लिशान की विंगड लँग्वेजान ट्रान्सलेट करून ताचो प्रचार केलेलो आसा ताका तांकां आज बुक वाजूचे साध्य जालना सो तांकां तशें क्रिटिसायज करतना तांगेल मनाक क्लॅरिटी आशिल्लें की तांणी प्लेनार वत्ता आसा ती और कारार वत्ता आसा ती तांगेल स्वयं तांगेल प्लेजरा खातीर न्ही तांणी तर वृंदावनान तूं न्यायल्यार 2 वेळ राधा दामोदर देवस्थाना भारी खुशेर आशिल्लीं ती जाल्यार तांगेल गुरूल आज्ञा आशिल्ली ताका तांकां कसन जावक आशिल्लें तांणी करता आशिल्लीं व्हड देवस्थान बांदूका जाल्यार तेंवय केलें ना तांणी ह्या लेखनी की विंगड जन तांकां जज करता आसा ती म्हूण आनी तांणी भारी एक नम्र भावना आशिल्ली ऑल्दो तांगेल इंग्लीश लँग्वेज एकदम स्कॉलरली आशिल्लें जाल्यार तांणी भगवत गीता बरयलें पळय तांणी तांगेल मेन कोण एडिटर्स आशिल्लीं ती फॉर एक्झाम्पल जयदेव स्वामी म्हणून आसात तांणी तांगेल मेन एडिटर आशिल्लीं आतां तुमी पुरा जेन्ना भगवत गीता एज इट इज पळयलां आसचें पुरो प्रभुपाद स्वामीन ट्रान्सलेट केल्ली बुक ते भगवत गीता एज इट इज तांणी ऑल्दो तांगेल इंग्लीश लँग्वेज भारी चंद आशिल्लें प्रभुपाद स्वामीलें तुमी लँग्वेज पळयल्यार कळटा जाल्यार तांणी जयदेव स्वामी कोण तांगेल एडिट करता आशिल्लीं पळय तांणी सांगलें की मेकेल कसले मिस्टेक असल्यार प्लीज करेक्ट करया ती ह्या लेखू नाकात की हांव गुरू हांव कशें बरयल्यार तुमी करेक्शन करचें ना मेगेलांतूय मस्त मिस्टेक आसा मात हे बुक कोणा मेळटा पळय तांकां कशें मिस्टेक मेळचें ना जे कशें की हें आमी देवाल खातीर करता ती ताका जयदेव स्वामी सांगता ती की प्रभुपादान सांगिल्ले निमित्त एटलिस्ट तांणी 25 times ते प्रूफ रिडींग केलें ना की बुक नॉर्मली 2-3 पंथां केल्यार वय नॉर्मली ते पास जाता जाल्यार प्रभुपाद स्वामीन सांगलां की हे भगवत गीता एज इट इज म्हळें हें देवाल बुक आनी मुखारसून हें मस्त कडेन प्रचार जावचें आसा तातूंत कसलेंय मिस्टेक जावचें ना जे सो तांणी अशी लेखनी की हांणी मेगेल मिस्टेक करता ती म्हणून तांणी बरयलेल्या बुकांत मिस्टेक करता तांणी सांगलें की मिस्टेक काडया ती म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना मात परफेक्ट आसूं काय हें आनी ताजे निमित्त जयदेव स्वामी सांगता ती आमी 25 times तांतूं करेक्शन केलें ना सो दॅट देर इज नो ग्रामॅटिकल एरर और कसलेंय स्पेलिंग मिस्टेक जावचें ना म्हणून सो हे शुद्ध भक्तालें चरित्र आमी पळयता की तांगेल हातूंत कसलें मिस्टेक आसा म्हणून तांकां पॉयंट आवट केलें तांगेल मनांत कांय ना एक्चुअली तें आमी हें पळयता सो आनी तांणी ते फर्स्ट कॅन्टो बरयलें श्रीमद भागवतम तांणी एकलीं आशिल्लीं तेन्ना ते कसं मुवमेंट और आंदोलन सुरू जायनी आशिल्लें तेन्ना तांणी एकल्यान तें सगळें पुस्तक बरयलें आसा आनी तें सगळें पुस्तक बरयलें निमित्त 10 जनाल काम तांणी एकल्यान केलें आसा प्रभुपाद स्वामीन सो तशें आमी पळयता आनी मुखारसून तांगेलें मस्त सकट
कोण वेस्टर्न डिवोटीज जॉइन जाली मस्त सगळं अमेरिका दोन रशिया दोन आणि पुरा भक्त जालेले आसा ती तेन्ना भारतांत आनी आयिल्ले तेन्ना ಸ್ವಲ್ಪ जन लेक्च आशिल्लें की हें कसं ना बा हें अमेरिकन हें रशियन आनी पुरा भक्तीन कसं येतलीं हांगेल कसं हांगेल लायक असो हें पुरा करचें तांगेल कल्चर असवें आनी ಸ್ವಲ್ಪ जन कोणाक दिसता आशिल्लें आनी लायक आसा भक्त आसा ती तांकांय प्राऊड फिलींग येता आशिल्लें पळय हांकां आमगेल कल्चर एक्सेप्ट करता पडलें म्हणून ना तशी न्ही जजमेंटल जावचें ना जे हे श्लोक आमकां त्याच विशयान तूं वॉर्निंग दिता आसा प्रभुपाद स्वामीन एक सान काणी सांगची आशिल्ली की दोग जेन चेडूं खेळटा आशिल्लीं की सान आसतना तातूंत एक चेल्ल्यान म्हळ्यार तो चिके एक दुर्बळ आशिल्लो तागेल पिंदील शर्ट आनी पिंदील चेड्डी तशें आशिल्लें खेळटाना तोची चेडूं व्हड जातरी एक व्हड हायकोर्टा जज जाता काय तेन्ना तागेल फ्रेंडान सांगचें आसके हांव हायकोर्टा जज म्हाका गोत्ता सोसान आसतना म्हगेलो पिंदील शर्ट आनी पिंदील चेड्डी घालून खेळटा आशिल्लो तशें सांगल्यार कांय प्रेजन आसवें कोणाले पास्टा विशय उरलो न्हू ताका खंयचे भक्ताले पास्टा विशय उरलो न्हू वय जजमेंटल जावचें नाच पीपल चेंज ओवर अ पिरियड ऑफ टायम वी शूड नॉट बी जजमेंटल अबाउट द पीपल त्यामुळे ह्या श्लोकान सांगता स्पेसिफिकली शुद्ध भक्ताल तर आशें नज जाल्यार कोणाले विशय आमी जजमेंटल जावचें नज म्हण ह्या भक्ताचे ह्या श्लोकाचे आमी तात्पर्याचे घेवं कसं जाल्यार की भक्तींत आमी केन्ना मुखार सून वतात पळय यू ऑल ऑल्सो विल एक्सपिरियन्स इट टू अ सर्टन एक्सटेंट मे बी की ಸ್ವಲ್ಪ निंद करतल जन आसतलेंची हिस्टॉरिकली पळयल्या पळय निंद करतल जन आसता तेची संत तुकाराम जावं पुरंदरदास जावं प्रभुपाद स्वामी जावं चैतन्य महाप्रभू जावं केन्नाची समाजान तूं ಸ್ವಲ್ಪ जन आसतलीं केन्ना आमी भक्तींत मुखार वचचे प्रयास करता ती आमकां निंद मेळचे पुरो की हें कसं करता आसा भक्ती आनी हें तुगेलें एज वे करचें और हांव तूं कसं टायम वेस्ट करता हांव तूं कांय ना पुरा पोट्टा खातीर कोरका आनी तूं कशें दुड्ड मेळटो कांय ना आनी तूं टायम वेस्ट करूं नाका और एंटरटेनमेंटा वचत हें पुरा कशें ना तूं कांय ना सो एट एनी पॉयंट ऑफ टायम निंद करतले जन आसतलींची म्हूण जाल्यार ही शुद्ध भक्त हाजे विशय कांय तांणी कसं न्ही खाली आमगेल सनातन धर्मांत न्ही जिजस क्रायस्टाक तशी जालेलें केन्ना तांणी भक्ती प्रचार करचे गेलेलीं ती तेन्ना तांगेले जनान रोमन्सा कंप्लेंट केलेलें की हो कसं की करता आसा हाका तुमी मारून सोडका म्हणून सो आमी हिस्टॉरिकली वय पळयता की केन्ना आमी भक्तीन मुखार वचचे पुरो देर मे बी अशी सिच्युएशन्स येवचे पुरो कोण आमकां ಸ್ವಲ್ಪ क्रिटिसिजम वय मेळचे पुरो म्हणून आनी आमी केन्ना एक वैष्णव भक्तांक आमगेले भौतीक दृश्टीत पळोवचें नजे हें आमी एक श्लोकाचें तात्पर्य टेक्निकली पळयल्यार आमी गोत्ता आसा की आमगेलें एक 3 टायपा आत्म आसा ताजे वयरी सूक्ष्म शरीर आसा आनी ताजे वयरी स्थूल शरीर आसा करेक्ट स्थूल शरीर म्हळ्यार पंचमहाभूताचें आमकां दिसता पळय अग्नी वायू उदक हाजेन जालें आनी स्थूल शरीर म्हळ्यार भितर आसा तें आमकां दिसना तें कशें मन बुद्धी अहंकार सो कोण शुद्ध भक्त आसतात पळय तांणी इतलें तीव्र भक्ती करता ती की तांगेले त्या भितर वयलें सूक्ष्म शरीर आसता पळय पुरा शुद्ध जावन आसता सो टेक्निकली ऑल्सो तांणी दे आर लिबरेटेड ऑलरेडी ह्या देहांत आसतना तांणी लिबरेटेड आसत तांणी मुक्त जावन आसत ती आमकां दिसचे पुरो तांणी ह्या जगत्यांत आसत म्हणून जाल्यार तांणी मुक्त जावन आसत ती तांणी आमगेल वयरी कृपा दृश्टी दिवच्या खातीर ह्या जगत्यांत आयलीं ती म्हूण आमी ही भावना दवरका केन्ना शुद्ध भक्ता पळयता ती एक पंत कसं जाल्यार की तांणी पळयतात की भितर वयलें सौंदर्यता पळयतात आनी चैतन्य महाप्रभून सांगना की खंयचे शुद्ध भक्ता वयर आमी जजमेंट जावन तांगेल निंद करचें ताका तांणी सांगिल्लें आसा हाती माता अपराध म्हणून एलिफंट ऑफेन्स हाजी मिनींग कशें ना आमगे भक्तींत केन्ना प्रोग्रेस करचे ट्राय करता ती तेन्ना आमगेलें थोडे थोडे भक्तीचें बीज जावन थोडे थोडे सान झाड जाता म्हणटात पळय आमगे हृदया भितर सान एक भक्तीची झाड येता आमगे हृदया भितर कितले की जन्म जन्मांतरा नंतर कसं की एक सुकृतीन आमी असल संघांत येता ती की आमकां भक्ती विशीं थोडे करचे सूट जाता म्हणजे एक सानं झाड आसला म्हणजे सानं झाड आसतना तुमकां गोत आसता एकदम डेलिकेट आसता तें ताचे वयर कोणी पाय दवरल्यार तें झाड इमिजिएटली मोरून वतलें त्यावेळी साधारण म्हणटा कोणी पाय दवरले त्यावेळी हस्तेन पाय दवरले कसं जावचें पुरो त्या झाडाक ताकाची हे वैष्णव अपराध म्हळ्यार व्हड भक्ताल विशय निंद करचे तांकां जजमेंटल जावचे तांगेल विशय चैतन्य महाप्रभून सांगला ते हाती माता अपराध म्हणून म्हळ्यार आमगेल हृदयान तू ती थोडी भक्ती आयल्या पळय सानं झाड आयला
कसं की नामस्मरण कर भक्ती संघाय न्हू आम्ही केन्ना शुद्ध भक्ताल विशयी निंद करता ती और कसं अपराध करता ती ते हसते म्हण की आमगेल भितर आशिल्लें तें सान भक्ती लता बीज तें माड्डोवन सोडल्या म्हणके जगता म्हणून भारी कश्ट तें ताका आमी ताजे न धूर राबुका म्हणून सो 4 थिंग्स वी हॅव टू कीप इन माइंड फॉर शुअर की खंयचे भक्ताल विशयी आसतना तो खंयची जातीचो खंयची देशाचो त्या पुरो आमी पळोवचे न्हय तें एक सांगिल्लें प्रभुपाद स्वामीन दोनीच म्हळ्यार फुडेंच तागेले पास्ट तो फूड अशें आशिल्लो तो फूड तशें आशिल्लो आत्तां मात 10 वर्सां तशें जाला नो अगेन त्या लँग्वेज आमी यूज करचे न्हय आणि एक पंत आम्ही सांगल्या म्हणजे आम्ही भक्ती दिवचे पुरो जाल्यार आमगेले कसं की पास्ट हॅबिट्स असता पास्ट कसं आमगेले टेंडन्सीज असता ती ते इमिजिएटली वचचे ना अशी काय मॅजिकल की नाही की तुम्ही बटन प्रेस केले अँड यू आर अ न्यू पर्सन एक पंत हरे कृष्णा महामंत्र म्हणता यू आर स्टील द सेम पर्सन तुम्ही स्ट्राईव्ह करगा भक्तीन तू ती तीव्रता हगूर हगूर वाडोवका तेन्ना आमगेले भितर आशिल्ले दोष हगूर 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 उणी जावचे सूर जाता अँड दीस क्वालिटीज विल डेव्हलप काल मुरलीधर प्रभू क्वेश्चन निमगेले तेन्ना निमगेले की कशी आमकां कळटा आमी प्रोग्रेस जाला म्हणून हगूर हगूर कळटा वेन आमगेले मना भितर आशिल्ले दोष उणी जाता वता तेन्ना वी विल नो अवर सेल्स केन्ना आमी जेवण करता ती भुकेन आसतना तेन्ना एक एक घास जेवण करता तेन्ना आमगेली भूक थोडी थोडी उणी जाता न्हय भायल्यान कोणी सर्टिफिकेट दिवका म्हूण ना आमकां की तुगेली भूक उणी जाली की ना म्हूण आमी केन्ना जेवता ती तेन्ना आमकां तें कळटा सो आमी कसल्याय विशयान तूं शुद्ध भक्ताल विशीं कसलेय क्लॅरिफाय करचें वचचें नज कसं जालें की आमी पळोवका जाल्यार देव जजमेंटल ना ते आमी व्हड विशय पळोवका मृगार येयलें केन्ना देवान ताका दय केली ताणें हें पळयलें की तो कितलेक क्रूर जावन आशिल्लो तो म्हूण मृगारी पळयनी देवान ध्रुव इतलो सान चाइल्ड आशिल्लो देवान अशें लेखलें की हो इमेच्युअर म्हणून सान चाइल्डाक कसं भक्ती दिवचें ना देवान तागेलें प्रिती लक्षण पळयलें गजेंद्राक केन्ना देवान उद्धार केलेलो देवान हें पळयलें की ही गजेंद्र म्हळ्यार हस्ती हाका कसं ज्ञान आसतलें ना देवान गजेंद्राल भक्ती पळयली खूब जालें कृष्णान कुरूप आसती तिगेले वयर भक्ती दिवका म्हूण लेखली की ना देवान तिगेले भायची भक्ती सौंदर्य पळयनी तिगेले भितर वयलें आशिल्लें सौंदर्य पळयलें सुदामा गरीब आसा तागेलें कांय दुड्ड ना देवान तें पळयलें की ना देवान तागेलें भक्तीचें ऐश्वर्य पळयलें उग्रसेन मंतार जावन आसा तागेलें कांय देहा बल ना ना देवान पळयलें की उग्रसेना भितरी कितली भक्ती आसा म्हणून ताका भक्तीन मुखार सुरका जाल्यार आंतरीक सुंदरता आसा पळय ती इम्पॉर्टंट एक पंता भारी एक चंद भक्ती नाशिल्ली काय प्रभुपाद स्वाम्याले ती दीक्षा घेवची आयली तेन्ना प्रभुपाद स्वाम्यान तिगे नांव रुक्मिणी देवी दासी म्हूण दवरलें प्रभुपाद स्वाम्यान सांगलें की रुक्मिणी इतली चंद आशिल्ली काय शिशुपालान पळय एक पंत सूर्यपंत तिक पळयलें तेन्ना तो हस्तेर बैसून आशिल्लो काय तिगेल चंद आई पळोवन तागेले बोध चुकून तो हस्तेर दाखोवन पडलो काय तितली चंद आशिल्ली काय ताकाची प्रभुपाद स्वाम्यान सांगलें तुका हांवें रुक्मिणी देवी दासी दवरता म्हूण मात प्रभुपाद स्वाम्यान सांगलें रुक्मिणी देवीलें भायली चंद इम्पॉर्टंट न्ही तिगेल प्रितीची ती चंद आशिल्ली आंतरीक सौंदर्यता तें व्हड विशय म्हूण प्रभुपाद स्वाम्यान तांकां सांगिल्लें आसा अगेन भक्तांक भायल्या अपियरन्सान जज करचें ना म्हणून गुरु अष्टकान सांगचें आसा साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र म्हूण म्हळ्यार कोण गुरुजन आसता ती तांगेले हरित्वेन म्हळ्यार तांकां देवाल तांणी एकदम कॉन्फिडेन्शियल आशिल्ले जन देवाल कनेक्टेड आशिल्ले जन तांगेले आमकां दय मेळ्ळ्यार आमकांय मुखारसून वचच्याक चांग जीवन करचें तसलें भाग्य मेळटा म्हूण सांगिल्लें आसा सो आमी पळय येता लास्ट स्लाइड जस्ट टेक अवेज लास्ट 5 minutes अँड वी विल एंड इट हियर की आमी कसं दोन टेक होम मेसेज कसं आजी फॉर दोज हू हॅव अटेंडेड दिस क्लास 2 थिंग्स respect tolerate and or let's say 3 things respect tolerate promise not to compromise respect म्हळ्यार कसं you will see की इवन भक्ता मध्ये असताना मस्त सगळ्यात विंगड ओपिनियन्स येवचे पुरो करेक्ट everyone will have a different opinion तुमगेल family in different opinion आसचे पुरो कसं आसचे पुरो but we have to respect everyone opinion तें कसं म्हळ्यार we may disagree with them बट आमी ओपिनियन रिस्पेक्ट करता पांडव आशिल्लीं ती तेन्ना तुमी पळयात ती पांच पांडव जनाल खंयच्याय विशयार ओपिनियन विंगड आसतशिल्ले भीम गोत सामको कोपिस्ट आशिल्लो केन्नाय लढाई करता खंयच्या विशयान तूं आत्तां फिनिश करून सोड्या म्हणून आनी युधिष्ठिर शांत स्वभावाचो आशिल्लो खंयच्याय विशयान तूं शांत रुपार त्या सिच्युएशन हँडल करता
जाल्यार पांच भाव आसा ती तांकां मी पळय येता तांणी कितले डिफरन्स ऑफ ओपिनियन असल्यार बाई ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು ಕೃಷ್ಣಾಲ್ ಸೇವ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಸ್ತಾನಿ ताजे विशयान तांकां कांय चर्च ना तांगेले इंडिव्हिज्युअल ओपिनियन डिफरंट आसचे पुरो जाल्यार देवाल सेव करताना दे रिस्पेक्टेड ईच अदर्स ओपिनियन आनी त्या टायमा खातीर कसन ते चांग डिसिजन एव्हरी वन एग्रीड टू इट सो रिस्पेक्ट करचें तो एक व्हड विशय आनी एक पंत प्रभुपाद स्वामील एक अमेरिकान प्रिचिंग करताना तांणी प्रचार करताना एक भार एक हिप्पी टाईप आशिल्लो पर्सन म्हणटात पळय येवन बसत आशिल्ले लेक्चर आयकुचेक म्हळ्यार कितले कितें दिवस न्हाय नातल्या म्हणके पळय तशी सी खाड वाड्डो न्हू आनी एक प्रकार मुग्ध वस्त सी खाली येवन बसत आशिल्ले कांय करना के आनी प्रसाद घेवन कसं जेवण करून वता आशिल्ले येवन बसशी के मागशी आनी ताका पळयल्यार अशें दिसता आशिल्लें की म्हणल्यार ड्रग्स आनी घेतला दिसता म्हणून तागेल्या कोणी उलो ताका मस्त भक्त जन लेखतात की ताका आनी भितर येवचें सोडूनच कांय हेल्प तर करना अशी नुत येवन बसता प्रभुपाद स्वाम्यान सांगले की ना तशी जज करू नाका ती तो येवन बसत वय नव्हे आमी सांगिल्लें सगळें लेक्चर आयकत तो कोणाक बाद दिना पळोवचें कसं समना दिसता खाड आनी काणी कसं दिसचेक आनी समना तो जाल्यार जजमेंटल जावं नाका ती तो कोणाक बाद दिना नवा येवन ताका बसचें सोड्या ती म्हणटके आनी तोच तागेलें नांव तांणी दवरलें की तागेलें नांव पिटर आशिल्लें ताका पुरा जनान ताका क्रेझी पिटर म्हणचे आशिल्ले क्रेझी पिटर म्हळ्यार मात समिनातील पिटर म्हूण क्रेझी पिटर म्हूण ताका सांगचे आशिल्ले मात तुमकां हे प्रभुपाद स्वाम्यालें तुमी हाचे तांगेली कृपा दृश्टी पळय येता की तांकां गोत आसा की हो क्रेझी पिटर म्हळ्यार मुखार सून कसं जेतलो म्हणून आनी हो क्रेझी पिटर म्हळ्यार मुखार सून तागेलें नांव कुशाकृत दास म्हूण जाता आणि ही इज वन ऑफ द फॉरमोस्ट स्कॉलर्स इन एंटायर इस्कॉन संस्कृत स्कॉलर वय तो आणि कितली की सकट व्हड संस्कृत काव्य आसा पुराण उपनिषद बेंगॉली तांणी इंग्लिशान ट्रान्सलेट केलेलें आसा सो कोणाकय इमॅजिन करूं जाता की तो एक क्रेझी पिटर आशिल्लो मागशीन बसून आसताशिल्लो कोण जन लेखता आशिल्ले की धांवडून काडका तो मुखार सून कुशाकृत दास जालो अगेन इट पॉइंट्स आउट टू द सेम थिंग विच इज द थीम ऑफ टुडेज वर्स जजमेंटल जावचे नज आमी म्हणून राधानाथ स्वामीने सांगचे असं की देवाल दृष्टीन तू गर्भगृहा भितर कोण देवाल पूज करता आणि भायर देवस्थानाचे आंगण कोण क्लीन करता अशा पुरो झाडून देवाल दृष्टीन तू दोग जन सेवकाची म्हणून पुजारी म्हूण होड न्हय आणि भायर आंगण क्लीन करतास तो सान न्हय देवाल दृष्टीन तू देव ह्यांची पळयता देव ह्या पळयना की खंयची तुम्ही कसन सेव करता ती देव ह्यांची पळयता की तुम्ही खंयची भावनान सेव करता ती तुमगेल पोझिशन कसं म्हूण देव पळयना तुम्ही पुजारी की तुम्ही होड मॅनेजर की तुम्ही कसं की एक सिंपल कार्य करता ती देव सिंपली तुमगेल सेवाच भावन पळयता देवाल दृष्टीन तू पुराजन एक आमगेल दृष्टीन ते प्रॉब्लेम असता की हो होड मनुष्य हो हे मॅनेजरू हो हे तें देवाल दृष्टीन तू तशी कसं ना म्हूण आनी टॉलरेट करता अशी कसं आमकां दिसचें पुरो की हें ना म्हाका अशें दिसता म्हाका कसं की उलोवंक हें दिसता हे श्लोकाचें फर्स्ट हें वर्स यांची न्हय वाच्यो वेगम टॉलरेट करचे शिक्या ती जजमेंटल जावचे तुमगेले एकदम टेम्पटेशन येवचे पुरो कसं की आमगेली प्रवृत्ती न्हय कोणाक पळयल सिकता आमी दोग जन मेळ न्हू सांगतात पळय की दोग जनान मेळ्ळ्यार कोण थर्ड पर्सन कोण ना पळय तागेले विशीं आमी उलोवचे सूर करता ती म्हूण दॅट इज अवर टेंडन्सी नॉर्मली कोण रुमांत ना पळय तागेले विशीं आमी उलोवचे सूर करता ती जजमेंटल जावन करेक्ट हो अशी तो तशी कांय प्रेजन ना तागेलें असं की हळूहळ उलयता जाल्यार करची कांय ना तसं लायक जजमेंटल हॅबिट आसता आमगेलें ना तशी करूं ना तशी मन आयल्यार टॉलरेट करात बट फॉर आवर सेल्स वॉट इट इज अ सिच्युएशन प्रॉमिस नॉट टू कॉम्प्रोमाइज केन्ना आमकां कसं की एक कळटा की हो विशय करता ऑफकोर्स इतली इजिली चेंज जावचें जायना देर विल बी सर्टन हॅबिट्स which will go over a period maybe slowly आमकां ते कॉन्शियसनेस आसतलें डोंट वरी टू मच अबाउट इट कसं साध्य आसता केल्यार कसं असाध्य आसता देव आमगेल कारण करून घेतलो सो रिस्पेक्ट एवरी वन डजंट मॅटर त्यामुळे शुद्ध भक्त जावन कोण भक्तींत इंटरेस्ट घेता थंय तांगे डेफिनेटली आमी रिस्पेक्ट करता कसलें की तांगेल मन तूं भायल्यान कसलेंपणी आमकां फॉल्स दिसचें पुरो जाल्यार तांगेलें इंटेंशन देवाल प्रितीचें आसता ताचे खातीर आमी कसलें जजमेंटल जावचें नज म्हूण सांगीत सो आयची सेशन आमी पुरा जन ओट्टू मेळ प्रार्थना करुया की आमगेल तूं गोत्त असून गोत नासी मस्त सकट चुकी जाता आमगेली आमी कोणाले विशीं जजमेंटल जाता ती ताका आमी प्रार्थना करून आयची सेशन एंड करुया अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरिनिशम मया दासोहम इति माम मत्वा क्षमस्व मधुसूदना
की कसं की आमगे करतलेल्यान तू कसं चूक जावन अशें पुरो कोणाल विशीं आमी कसं उलयलेलें आसा. लास्ट एक एग्जाम्पल दिता, द स्टोरी यू कॅन ट्राय अँड रिमेंबर, की एक पंता एक मंदिरान तू एक ಸ್ವಲ್ಪ जन येतात की विंगड मंदिरात जन पळय भारी चांग जाता असं, ते कलेक्शन येता असं, मस्त सकट दुड्ड मेळटा असं, तांय झार चांग भजन आनी जाता असं. आमगेल मंदिरान तू जायना म्हणून ताका ते स्वामी सांगतात की तांकां तुमगेल भितर असं पळय, तुम्ही 50 जन की असत, तुमगेल भितर कोण की शुद्ध भक्त असं, जाल्यार तुम्ही ताका समर रिस्पेक्ट दिना ती, ताजे खातीर तुमगेल प्रोग्रेस जायना म्हणून सांगता काय. आता त्या स्वाम्यान सांगे न्ही कोण शुद्ध भक्त म्हणून, ताका ते कोण 50 जन आशिल्लीं पळय, तांणी पुरा जन लेखतात की हो शुद्ध भक्त की, हो शुद्ध भक्त की, हो शुद्ध भक्त की. सो वॉट दे डू बिकॉज ऑफ दिस, तांणी भारी पुरा जनाक एक एकल्यांक रिस्पेक्टान उलोवचें सुरू करतात की स्वाम्यान सांगिल्लें ना आमगेल भितर कोण की शुद्ध भक्त आस म्हणून. मात देवाक कसन म्हळ्यार भारी प्रीती म्हळ्यार की केन्ना आमगेल फॉल्ट्स एक्सेप्ट कोर न्हू, पुरा जन आमी रिस्पेक्टफुली ट्रीट करतात ती प्रितीपूर्वक, देव थंय बरें करून दिता, ते खंडित म्हणून सांगता. सो आमी देवाले प्रार्थना करुया की कसं पुणी चूक जावन आसल्या पुरो आमकां क्षमापण करता. हांव तुमगेले क्षमापण मागून घेता की हांव कसं उलयलें आनी तू कसं चूक जावन आसल्यार क्षमापण करता. धन्यवाद. आज तुम्ही पुरा जनान सेशन अटेंड केलेलें.